तू कितें म्हणूंक सोदता ह्या बीचा बद्दल? तो गायस आता आम्ही येयल्या लंचाक. हे जावन आसा आमचे कोकणचं जेवण. तू खुर्च्यो उठ गो. Just my bro. मेन म्हणटा ते हे पळय कितें आहा पळय प्लेस सारकी सुपर सेक्सी सारकी प्लेस. तू कितें म्हणूंक सोदता ह्या बीचा बद्दल? ग्लू म्हणजे तू म्हणटा फेविकॉल म्हणटा हे बीच? ग्लू खंय मरे ग्लू. तो गायस हांगासर जेवणाची तयारी चालू आहा. आता सध्या ऑफ सीझन आहा न्हू म्हणून हांगासर सध्या हे बंद आहा म्हणजे रेस्टॉरंटा बीन. फुडें रेस्टॉरंट आहा पण बीच सायडीची सगळी बंद आसा. आता पळोवया फुडें कितें मेळटा. खरोच हा चड बरो हा बीच. तो गायस आता आम्ही येयल्या लंचाक. आम्ही कोकणातले जेवण ट्राय करतली. कशें आसता ते चड करून बरें आसतले कितें म्हणटात सारकें न्हू. इतले दीस जाल्लेले रावलेले आम्ही कोकणातले जेवण ट्राय करपाक. खूप रील्स दाखयता तेजेर सारखे बरे बरे जेवण लागता तुमका सांगू शकना तसले. गायज हे पळय हांगासर आमी आता जेवण जेवपाक येयल्या. आम्ही आता कोकण जेवण थाली थाली बांगडा थाली. हा वयस पळय 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 टू गुड टू गुड. हे जावन आसा आमचे कोकणचं जेवण. हांगा पळय कडी आसा बांगडो फ्राय आसा चपाटी आसा टू गुड सारखे. मीठ चवी पुरती मीठ. केळी बाया केळी. कशे टमाट? 50 रुपया किलो. 50 रुपया. सो गायज आमचे आता जेवण बी जाल्लेले आसा. आता आम्ही आमची ट्रिप कंटिन्यू करता. बरे ओके सो गायज आमचे जेवण जाल्लेले आसा. आता आम्ही चल्ले वॉटरफॉलाचेर. ट्रेकिंग नसल्या पुरो वॉटरफॉल म्हणून घातला आम्ही. आता आमकां ट्रेकिंग आहा जाल्यार आमी वयची ना कित्याक हाकाचो पाय खूप दुखता. चला आता या. जेवण बरें आसलें मालवणचे कट्टे कट्टे हितून आनी बरे पातो सारक्यो हे चपात्यो बेस्ट सारक्यो. चल या. पळय पळय कोकम घेवपाक येयले आमी. कोकम वाटेरूच आहा पळय हांगासर वयता आसतना. कोकम सिरप कितें कितें आहा पळय तेकडे खूब कितें कितें आहा. कॅजू पेरी पेरी गोवा कॅजू. A few moments later. गाइस पळय आमचो पणस पिकलेलो आसा. आता हेका काडपाची बारी. टॅडॅन गाइस पळय आमचो पणस पडलो आणि फुटलो. कुसलो दिसता तो. इतले वर्षा रावन काय फायदो ना इतले म्हयने. पळय चेक चेक. सो गाइस आम्ही आता पावल्या घरा कडेन आणि आयज आम्ही येयल्या शेवपुरी खावपाक. खूप दीस जालो की आम्ही शेवपुरी खावंक ना. आयज मातशी रूच कशी येयली. तुमकां तर खबरूच आहा न्हू जेन्ना पावस पडटा तेन्ना बरें बरें खावपाची रूच येता. बरें बरें म्हणजे पिझ्झा बिझ्झा न्हू आं. शेवपुरी भजी बटाट वाडे असले सगळे. सो आमी पळय शेवपुरी खावपाक येयल्या.
आणि मेन थिंग म्हटल्यार कितें आहा ना, अवी शेवपुरी तर खाता अती स्पायसी, अवी सारकी गोड शेवपुरी जाय, अवी बिलकुल स्पायसी नाका. ना कित्याक नाका उठ गो तू अंकल, तू यो मरे रेडो येदो व्हडलो बसलाय ते माझ्यावर उठ म्हाका आता उठोन आवा धाकटुले अशे बेबी. उठ गो चल गो चढ करूंक लागले गो तू चल गो कितें करता नाकाल्ले हांव ना तर तू खुर्ची वयलो उठ गो उठ गो उठ पाय दुखता गो माझो पाय मोडला फ्रॅक्चर झाला पाय माझो उठ तू उठ गो म्हाका उठ हांगा बसता बस मागीर राग कट जालो वयल्यान डायरेक्ट उठता तू पड मागीर पळय पांयांक लाग पांय लायलो पळय म्हाका तू उठ तर कितें करता नाकाल्ले आता उठ खुर्ची मोडटली मगो ती तू उठ मरे आता ही माझी खुर्ची झाली उठ उठ देखा चक्का व्हाणो बिणो काडून अशी घाण पळय त्यो व्हाणो तुज्यो धुवन दी मरे मातश्यो धुवन दी मरे ओय ओय दीदी ओय दीदी आपको सीट मिल गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सिंहासन घराकडली हाडया आम्ही केन्ना या कब जाओगे? खुर्ची घेऊन येऊया अभी सो गाइस आता वाजल्या सारखी 6:30 आणि आमकां पयलींच लागली भूक सांजची 6:30 लागली आणि आमकां लागली भूक त्या खातीर आमी आतांच खावपाक येयली फ्रायड रायस आणि चिकन लॉलीपॉप नवे आमचं पोट वाडलें सांगलें तेतून थोडीच पोट भरतले म्हणून आमी फ्रायड रायस आणि लॉलीपॉप खावपाक येयल्या आवयस शेजवान लॉलीपॉप सो गायज इतलो एक्सपेन्सिव्ह मायक म्हाका एलिस्टरान हाडलात न्हू हांव चिंत्ता कितें जाणाय हेका कनेक्ट करून पळोवंक कसो म्हाका अशें दिसता हेका कनेक्ट करून पळोवंक वायरलेस यूज जाता की ना पळय तो बाय चान्स चलता जाल्यार बरें आहा न्हू हो जाल्यार म्हाजें मागीर आनीक व्हिडिओ हे ऑडियो क्वॉलिटी आनीक बरी येतली सो ट्राय करून पळयता ओके सो मोटो व्लॉगिंग सेटअपाक यूज करून पळयलो हांवें हो लागना तेका ओके ते कॅमेराक लागना पळय मायकाची सायन दाखयना पळयल्यार काय दाखयना म्हणजे होच एडाप्टर जाय पडटा ओके हे लागना तेका हो आमच्या ड्रोनाक बीन लागता डायरेक्ट पण हेका लागना Insta360 मोटो व्लॉगिंग इतलें इजी न्हू पळय हेल्मेटा भितर कितले ताम जाम आसता पळय हे सगळें आसता पळय भितर हो स्पीकर दोनूय हे दोनूय स्पीकर हे इंटरकॉम हेजेर उलोवंक मेळटा ओके तेजे भायर पळय हो मायक आसता भितर पळय हो मायक आसता पावर बँक आसता मागीर हे सगळें तेजे वयले धरून मागीर ते हेल्मेट कितले हेवी आसतले ते चिंत तुमी सो आतां हे काडला कित्याक हे आतां वॉश करता हेल्मेटाक मातशें थोडे दिसाक रिटायर करता दुसरें हेल्मेट भायर काडटा आतां तुमी पळोवंक शकता हेल्मेट पळय चकचकीत केलें हांवें आनी भितरले सगळे कुशन्स बाकीचे सगळे धुवन उडयले आनी ते इंटरकॉम आनी कितें आहा ते सगळे चार्जिंगेक लायला हांवें आनी मायक बीक काडून दवरले ते पळय फायनली न्हू आमी पावलेली आसा घरा कडेन आनी फूल पावर आमी एन्जॉयमेंट केले अलिशा आनी मर्सी वांगडा इट वॉज नायस एक्सपिरियन्स आनी मेन म्हणटा ते मालवण हांव त्या वाटेन केन्ना चड हांवें एक्सप्लोर करूंक नासलें इट वॉज माय फर्स्ट टायम ओके अलिशा वांगडा बीन आनी इट वॉज अमेझींग तेंचें जेवण थंयसरलें बीन बरें आसलें तरी न्हू आमकां तितलो टायम स्पेंड करूंक मेळोंक ना आमी सकाळीं गेली आनी दनपारां म्हटल्यार घरा पावली लागींच हांगाल्यान चड पयस ना तें आमी चिंतलेले बायक घेवन एक दीस वयतली म्हणून आनी पळोवया हांवें सगळे हेल्मेट बीन रेडी दवरला मोटो ब्लॉगिंग करपाक रायडाक वयपाक सो आतां पळयता केन्ना पळय ते फाल्यां जाल्यार फाल्यां भायर सरता नाल्यार परवा लेट्स सी ओके सो आनी एक गोश्ट तुमकां सांगूंक सोदता की
तुम्ही पळयला आसतले न्हू, आमी एवरी टायम आमी भायर सरता 4 चौगां आनी सगळ्यांक हेल्प करता. ओके, जो कोणाक गरज आसा, एक्चुअल गरज आसा पळय ताका आमी हेल्प करता. आतां तुमी बारीक पळयात टायरॉन. ओके, टायरॉन इज गूड. म्हाजो आमी एकामेकाच्या कॉन्टेक्टान आहा. ही इज डुईंग गूड. ओके, आनी पळय आतां टायरॉनाक पळय आमी एकदां हेल्प केली. ओके, आनी आयज तो आपणाच्या पांयार उबो आहा आनी खंय तरी आपणाचें कितें ना कितें करता. ओके, सो तशें न्हू बाकीचे लोक तशे आसना. एकदां मनशाक हेल्प केली न्हू त्या मनशाक आनीक रूच जाता. ओके, की बसया एका जाग्यार बसया आनी हेल्प मागया सगळ्यां कडेन आनी तीच हेल्प मेळटली आनी तशेंच आपणाची लायफ आमी फुडें चलोवया. ओके, सो असल्यांक कडल्यान न्हू मातसो अलर्ट रावंक जाय. दीस बेश्टेच खंयसरूय पयशे घातले म्हणून जायना. थोडे जाण अशे आसता की तांकां न्हू रोखडेच चुरचुरे दिसता आनी पयशे स्पेंड करपाक, पयशे उडोवपाक न्हू एका तेका पयशे हेल्प करपाक न्हू धांवतात. अशे आमचे खूब सबस्क्रायबर आहा, आमचे फॅमिली मेंबर्स आसा, तेन्ना रोखडेच बारीक कितें दिसलें न्हू की तेजो बॅकग्रावंड आनी तेजी रियलिटी पळोवंक वचनात, डायरेक्ट काडून पयशे धाडटात. सो दॅट इज अ रॉंग थिंग. ओके, आमी असले खूब एक्सपिरियन्स केल्लेले आसा लायफान. पयलीं तुमी पळयलेले म्हाजे ब्लॉग्स जाल्यार आमी एक फॅमिलीक हेल्प केल्लेली आनी तेंच्यांनी सारको पयशांचो धुंवर गेलो फुगोट्यो बिगोट्यो मारून. ओके, सो तशें बारीक बारीक इन्सिडेंट लायफान आसता. ओके, तशेंच तुमकां हांव परत एकदां सांगूंक सोदता सगळ्यांक, डिसेबिलिटी ओके म्हणपाक बरें दिसना, स्पेशल चायल्ड म्हणया. स्पेशल चायल्ड जे आसा खबर आसा तांकां न्हू एकदां हेल्प केली न्हू तांकां परत हेल्प करूंक जायना. म्हणजे परत 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 करूंक जायना. तांकां न्हू वायट दिसता की तुमी हेल्प करतात म्हणून, परत परत हेल्प करता. तांकां कशें दिसता की आमी फुडें कांयच करूं शकना. म्हाका एकदां टायरॉनान म्हटलेलें तशें की नो आमकां केन्ना मनांतल्यान अशें दिसता की आमी दोयेना, आमकां कितें करतले आमी इन फ्युचर. बट आपूण तशें घेवन बसना. आपणाक दोयेना न्हू आपूण घेवन बसना. आपूण जसो आहा तसो आहा, नॉर्मल तुज्या भशेन आपुणूय नॉर्मल म्हणटा तशें. आनी तें इतलें आयकपाक बरें दिसता. जाल्यार थोडे जाण कितें आसता ना परत 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 मागतात. ओके, आनी थोडे अशे पासून आसा थोडे की तांकां हेल्प केली पासून न्हू जाल्यार ते कोणी विचारलें काय सांगता आमकां आमच्या आमदारान हेल्प केली म्हणटा, पण कोणी एक्चुअली ताका साथ दिला पळय, कोणी हात धरला पळय तेचें नांव केन्ना सांगिना. हांव एक इनडायरेक्ट हिंट मारता, कोणाक कळटा जाल्यार कळटा. हांवें अशीच एक व्हिडिओ पळयलेली, तेजेर एका मनशान सांगला की आमकां आमदारान हेल्प केल्या म्हणून, पण आमचें नांव घेवंक ना. ओके, सो म्हाका ती मातशें खंय तरी एक खटाकली. ओके, आमी एवरी टायम आमच्या व्हिडिओनी एवरी टायम आमी हांगांतल्यान गाडी ट्रॅवल करून खंय खंय वचप आनी फिजिकली आनी मेंटली आमी प्रिपेर जावन दोगांय. ओके, तेका बाबड्याक आवय बापूय ना, ते चेडूं तसल्यांनी आपणाच्या घरान टेन्शनां ती सोडून आमी लोकांची मदत करपाक धांवतात. आनी फुडलो मनीस तर जेन्ना एप्रिशिएट करिना न्हू त्या मनशाक न्हू फुडें मागीर वायट दिसता. ओके, की कितें म्हणून केलें आमी, इतलें करून जालें कितें. ओके, सो वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथींग. आमी अशें चिंतिना की आमची नांवाची हें वाजय म्हणून. नो, इट्स नॉट लायक दॅट. आमी कोणाची हेल्प केली देवाच्या कृपेन तो फुडलो मनीस ऑर ते फुडले मनीस बरें आसचे हेंच आमी मागता. बट समवेर लोक आसता तशे. ओके, तसोच एक इन्सिडेंट न्हू एक म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा जाल्लो रिसंटली. ताका कोणी पयशे धाडूंक लायले हेल्प करपाक, तेणी बाबड्यान धाडले 70,000 धाडले. मागीर कळोन येयलें की तो त्या मनशाच्या घरान तशें सिच्युएशनूच ना, तेणें आपणाच्या फॉल्गांक पयशे घेतलेले. सो अश्यो तर तुमकां खंयसर मॅसेजी येता, अशें तर तुमकां कितें येता जाल्यार प्लीज हे फ्रॉड आनी ह्या स्कॅमा कडल्यान मातशें अलर्ट रावा. दुसरी गजाल म्हाका आयज एक मॅसेज येयल्लेली की आपणाक एक हेल्प जाय म्हणून. म्हापसा एक शॉप जाय आपणाक कितेंय करपाक बिजनस. सो गायज हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आय एम नॉट बिलोंग टू अ रीच फॅमिली. वॉट एवर वी आर रायट नाव इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. तुमच्या खातीर आमी हे यूट्यूब चॅनल आमचो आसा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू.
तुम्ही जे आमचे व्हिडिओज पळयता तितून आमी बारीक सारीक कितें अर्निंग करता आमकांय पळयता आमचे फॅमिलीक युट्यूब फॅमिलीक बारीक सारीक हेल्प करता नॉट दिस मच ओके. आणि ज्या मनशाक शॉप जाय आसलें पळय त्या मनशाक हांव सांगूं शकता कितें म्हणटा तें हांव तुका शॉप सोदून दिवं शकता. हांव तुका शॉप घेवन दिवं शकना. इतलो तर हांव अंबानी आसलो जाल्यार डेफिनेटली सगळ्यांक हेल्प करतलो आसलो. बट मेंटली आनी हेतून हांव तुज्या जे बिझनस आहा पळय तेतून हांव खरेंच पार्टिसिपेट जातलो फुड्यान रावतलो. जसो हांव एक टायमार टायरना वांगडा एक म्हयनो रावतालो तेजे सगळे सामान खपोनी म्हणून तसो हांव न्हू फिजिकली येवन तुमच्या वांगडा रावपाक रेडी आसा सगळ्यांचेच कोणाच्याय वांगडा ओके. आनी आयज हांव तुमकां एक इम्पॉर्टंट मेसेज सांगूंक सोदता मेसेज दिवपाक सोदता की तुमी म्हाजो बर्थडे पयलो आसतलो न्हू आमी सेलिब्रेट केला पळय तो त्या बद्दल म्हाका न्हू कांयच उलोवपाक टायमूच मेळोंक ना. कित्याक हांव हे 2 ब्लॉग तुमी पयले आसतले मालवण गेल्ले आमी ओके आनी तेजे पयलीं वॉटरफॉलार गेल्ले. हांव परत एकदां तुमकां न्हू सगळ्यांक हात जोडून थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता की तुमी म्हाजो बर्थडेक म्हाजे विशीस धाडले खूब ओके. प्रेयर्स केले म्हाका खूब मेसेजी येयल्या इंस्टाग्रामार वॉट्सॅपार फेसबुकार सगळ्याक युट्यूबाचेर कमेंट्सांनी खूब मेसेजीस येयल्या ब्लेसिंग्स येयल्या जाणट्यांचे भुरग्यांचे ओके एवरीबडी. हांव तांकां न्हू दोनी हात जोडून थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता की तुमचो आशिर्वाद म्हाज्या वांगडा सदींच आसा म्हणून ओके इन एनी गूड ऑर बॅड टायम्स ओके. थँक्यू सो मच खूब बरें दिसलें. जाणा हांवें कितें व्हडलें कितें करूंक ना बट आमच्या वांगडा जीं भुरगीं आसता आमी तांकांच तर तांकांच काय तेंच्या खातीरूच काय करूंक पावना जाल्यार कितें म्हणून उरलें सारकें न्हू. इन फ्युचर देवाच्या कृपेन आमी वयर सरतलीं ना न्हू जशें आमी आतां झिरोकसून इतले वयर पावले हेच्या फुडें इट्स बीन ओन्ली 1 year 1 वर्सूच जालां आमकां यूट्यूब स्टार्ट करून आमी आयज अशीं आसा. इन फ्युचर आमचो कितें म्हणटा तें तुमच्या आशिर्वादान आमी खंयसून खंय पावों शकता. परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदता की थँक्यू सो मच तुमी म्हाका खूब बर्थडे विशीस धाडले आनी म्हाज्या फ्रेंडांनी म्हाका बर्थडे गिफ्टूय धाडलेले आसा. तोच गिफ्ट पळय आयज हांव हांगासर रावन तुमकां व्लॉग करून म्हाजो आवाज रेकॉर्ड करता. थँक्यू वन्स अगेन. आनी परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदता जे फ्रॉडस्टर आसा पळय तेंचे कडल्यान मातशे अलर्ट रावा आनी तुमचे पयशे बेश्टेच खंय घालूं नाका. आनी कोणाक हेल्प करता न्हू जाल्यार त्या मनशा कडल्यान केन्ना एक्सपेक्टेशनूच दवरची न्हू ओके. आनी जे मनीस हांव तुमकां स्पेशली सांगता कोण म्हाजी व्हिडिओ पळयता न्हू तांकां सांगता कोणायची हेल्प घेतली लायफान केन्ना न्हू त्या मनशाचो न्हू सदींच न्हू ढेकर दवरूंक जाय न्हू एक गुळास दवरूंक जाय. आमच्या मम्मी डॅडीन आमकां सांगलां कोणाचो रुपयाचो पाव पासून खाल्लो कोणाच्या दारान भाजी खाल्ली कोणाच्या दारान चपाती पासून खाल्ली न्हू जाल्यार तेजो न्हू सदींच मान धरूंक जाय. तें न्हू वस्त इसरोंक जायना. त्या मनशाक न्हू फुडसून गेलो काय करूंक जायना जावं त्या मनशाक हर्ट करूंक जायना ओके. सो असले जे कोण आसा पळय तांकां तुमकां सांगूंक सोदता कोणूय तुमकां हेल्प करता न्हू मेक शुअर की तुमी त्या मनशाक न्हू जाता तितलो रिस्पेक्ट दिवचो. कित्याक तोच मनीस आपणाच्या पोटाचे 2 रुपया कमी करून तुमच्या पोटाक पळयता. तशेंच म्हाजे हे यूट्यूब फॅमिली आपणाचे थोडे 500 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया 5000 रुपया अशें काडून फुडल्या मनशाक हेल्प करता. आनी हांवें चिंतता की आमी आयज ह्या म्हयन्यान आमी न्हू भायर रेस्टॉरंटान वचचे नाका ह्या म्हयन्यान आमी टी शर्ट घेवया नाका ह्या म्हयन्यान आमी शूज घेवया नाका तेका दिवया काडून तेका बाबड्याक खंय तरी मदत आसा. सो असल्या टायमार न्हू त्या मनशाक केन्ना इसरोंक जायना ओके. हे तुमकां हांव आयच्या ब्लॉगान सांगूंक सोदी. आनी म्हाका खूब जाणांनी विचारला की तुमी तो मसालो खंय घेतला. सावंतवाडी वयता आसतना वाटेर लेफ्टान आसा ओके. सावंतवाडी वयता तुमी बारीक वाट आहा पांय वाट थंयसर पावले न्हू तुमकां मसाल्याचो वास येतलो सारको थंयसरूच आसा ते. तुमकां हांवें फाटल्या 2-3 एक 10 ब्लॉगा पयलीं 15 दीस पयलीं एक ब्लॉगान घातला तेतून तुमकां हांवें सांगलां खंय आहा पळय ते एक्चुअली कोणें पळोवंक ना जाल्यार वचून पळोवचें. मसाले तेंचे बरे आहा गोवा सारके प्रॉपर मालवण म्हणजे महाराष्ट्र कोकण म्हणटा पळय त्या सायडीचे एक्चुअल मसाले आसता पळय तसले ओके. आनी आयचो तर तुमकां आमचो व्हिडिओ आवडला जाल्यार व्हिडिओ लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाका. आनी आमी जे बिचार गेल्ली ती फर्स्ट टायम गेल्लेली
आणि बेस्ट ब्युटिफूल प्लेस आसले तुमच्या गर्लफ्रेंडा वांगडा टाइम स्पेंड करूंक सोदता, बायले भुरग्यां वांगडा जावं फॅमिली वांगडा जाल्यार प्लीज वचात आनी थंयसर सेलिब्रेट करा तुमचे एन्जॉय करा थंयसर. आणि चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नाईट, बाय बाय.